काय तर मग साऊथ गोवान खंय तरी कलेक्टरान आतां खंय तरी ऑर्डर काडल्या की जे लॉट हावजी आहा ती बॅन करपाच्यो आनी ह्या संदर्भान तुमी सीएमाकूय वचोन मेळ्ळे एज अ GFA प्रेसिडेंट कितें लॉटरी ह्यो हे ज्यो हावजी करता हे सारकें काम न्हू. सी आमचे हावजी जे आसा इट्स अ कल्चर लास्ट 70 इयर्स जेन्ना फुटबॉल मॅचीस आसता तेन्ना आनी ह्यो फुटबॉल आमी GFA परमिशन दिता टू कंडक्ट द टोर्नामेंट आनी ते GFA जितले क्लब आसा ते आमचेशे रेजिस्टर्ड आसा आनी डायरेक्टर ऑफ सोसायटीज रजिस्टर्ड ऑफ सोसायटीन प्लस ऑडिटींग स्टेटमेंट आमी सबमीट करता एवरी इयर. ओके, आतां कितें जाल्लें आसा हे सडनली लायक माफिया टायप आय कॅन यूज दीस वर्ड एज अ माफिया म्हणल्यार जाता कित्याक सी आमी जी हावजी करता आमचो टोर्नामेंट आसता 15 दिसाचो या 1 म्हयन्याचो जेन्ना डेली मॅचीस आसता तेन्ना आमी हावजीचें मोल आमी दवरता 50 रुपया या 100 रुपीज आनी आमी प्रायस कितले दिता 2000 ते लास्ट म्हणल्यार 5000 आनी जेन्ना फायनल आसता मॅचीचे तेन्ना आमी ते कोणें आमकां स्पॉन्सरशीप दिली लायक आमचो कोण लोकल MLA या मिनिस्टर ऑर कोण बिजनसमॅन फुडें येवन तेंच्यांनी सांगलें आय एम गिवींग यू लायक 50,000 1 lakh दॅट इज अवर मॅक्स. आयज पर्यंत एनी GFA फुटबॉल टोर्नामेंट जो जाला तो 50 ते 1 लाखा वयर आयज पर्यंत वचोंक ना. आनी हे जे कोण येयल्या सडनली आतां फर्स्ट ते नावेली केले ते आमचेशी समज 4 लाख आसा 5 लाख आसा 20 लाख आसा वी कॅन डू वंडर्स इन फुटबॉल. आमचेशी इतले फुटबॉलान इतले पयशे ना आमकां कोणूच सपोर्ट करिना असो आनी जो हावजी कितें आमकां मेवता फायनली ते कलेक्शनाचेर आमचे फुडले जे वर्साची फूल इयर आमचे 3rd डिविजन जावं 2nd डिविजन जावं 1st डिविजन जावं मॅचीस घालपाक तांकां तें काम येता. आतां अशें जालां तें बॅन कित्याक घातलां गव्हर्मेंट इज ऑल्सो रायट कित्याक हें नासलें पयलें ट्रेडिशन नासलें हे सडनली 4-5 माफिया कशे जमा जाले भुरगे and all I don't know what kind of money they are getting either who funded them. It should be checked by government it is a terrorist funded or what funded because see prize दिवपाक 15 lakh 20 lakh 50 lakh it is any club in Goa it is not possible. We can challenge anyone any authority it is not possible for clubs but a individual हुंयसर पयशे येता they government should check आनी तांकां behind bar घालून तांकां अरेस्ट करून तेंचे सगळे कॉन्फिकेट करून कितें हुंयसून येयलें ती चवकशी करपाक जाय. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो लाडको डॉक्टर प्रमोद सावंत ही इज व्हेरी एग्रेसीव टू डू डेवलप गोवा इन अ बेटर वे नॉट टू इल्लिगल वे. सो तेणें हेजेर एक्शन घेवचें तांकां अरेस्ट करचें आनीक लायफ प्रिजमेंट दिवचो तांकां अशें कित्याक हे थोडे 4-5 इंडिविज्युअलाक लागून आमचे एंटायर लास्ट 70 इयर्स जो ट्रेडिशन चलून येयल्लें आसा तें बंद जाल्लें आसा. ओके, हें अशें घडपाक नाका फुडें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.